माड मारून घर बांदलां म्हणून बीजेपीन फातोड्ड्यां वचून विजयाच्या बालेकिल्ल्यांत हल्लो चडयल्ल्यान विजय चाळवलो. बीजेपीक खंय गोंयकारपण आनी माडाची एलर्जी. आपूण राना मंत्र्याच्या मतदारसंघांतल्यान सरकारा आड माड बचाव रॅली सुरू करतलो म्हणून फातोड्डेच्या आमदारान परत घोशणा केली. 21 फेब्रुवारा सावन ताची गोवा माड यात्रा सुरू. हिंमत आसल्यार आपल्या मतदारसंघांतल्यान यात्रा सुरू कर म्हूण ताका मुख्यमंत्र्यान आव्हान दिल्लें. ताणी जो मुख्यमंत्री हा मुख्यमंत्र्यान फातोर्डा मतदारसंघात उबो रावचो आनी ताणे आनी ताची बी टीम आहा पळय ताणी जाय तो एफर्ट करूं. हांव भायर वचपाचो आहा तो वतलोच. हांव काना कोपऱ्यान गोंया भोंवतलो आनी आय वील नॉट ओनली एक्सपोज देम ऑन कोकोनट, आय वील एक्सपोज देम ऑन द 100 U-turns that they have done in the last 4 years. हल्लेकार आतां थोडे जे कोण पयशे दितात, जे कोण कॉर्पोरेट लॉबी आहा तांकां प्लीज करपा खातीर कितेंय करपाक फुडें चल्ला. Somehow he wants to compete with Mr. Lakshmikant Parsekar in ensuring environmental destruction of Goa. Let him introspect whether he is actually a forest minister. What he is doing for forestry? विजयान मिडियाक आफोवन तांणी लायिल्ले माड दाखयले. माडाची यात्रा सुरू करतलोच म्हूण तो उलयला. कितें रे रिप्लांट केले. हांवें 1826 माड रिप्लांट केले. दाखयत न्ही तुका एक एक दाखयत मरा. हे जो येते सगळे These are all old माड. तुझी माड यात्रा चालू आतली. काम वॉट मी तो यू टर्न कोन्ना. तो जर न्यू लेजिस्लेशन बी असले काय तमाशा कोन्ना. माड यात्रा चालूच फ्रॉम 21st. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. मुळावें शिक्षण हे मातृभाशेंतल्यान जावंक जाय, मात सध्या मुळावें शिक्षण इंग्लिशींत दिवपी मायनॉरिटीच्या शाळांक अनुदान बंद करपाक शकना अशी जाहीर दोट्टी भुमिका मुख्यमंत्री पार्सेकारान घेतल्या. दिवचले बीजेपीची सभा जाली. बीजेपी मोगोची युती आसा. मोगोचो वावर 22 मतदारसंघांनी चल्ला. ताचो फायदो बीजेपीकूय जातलो अशें विष्णू म्हणटा. दिवचलच्या सभेक उपमुख्यमंत्री फ्रांसिसय आशिल्लो. मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन एट प्रायमरी लेवल हो एक विषय आसा. ह्या सरकारची भूमिका आसा की प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतूनच जावचें. ज्या 133 शाळांत इंग्रजी प्राथमिक शिक्षण इंग्रजीत दिनारे जो 133-134 शाळा आसात त्याची ग्रँट ही आमकां चालू दवरूंकूच जाय. हे मातशें आमी सगळ्यांनी समजून घेवंक जाय. आमकां समाजात फूट घालपाची ना. प्रत्येक इलेक्शनाक हेच जाताले बीजेपी पॉप्युलर, आमी सेक्युलर, सगळे सेक्युलर एक जाय. कांयच परवा ना. पळय कितकी ताकद आहा पळय. मोगोचो 22 मतदारसंघांनी चल्ला तो वावर बीजेपीच्याच बऱ्याक म्हूण विष्णूचो आर्ग्युमेंट. इनफॅक्ट भारतीय जनता पक्षाक आज अशी परिस्थिती आसा की आमकां भिरांत कोणा पासूनच ना. आमच्या बरोबर आशिल्ले जे आसा सहयोगी पक्ष ते सुद्दां आतां आमकां सांगतात आमी 22 मतदारसंघांनी तयारी करतात आनी 23 मतदारसंघांनी तयारी करतात. तुमी जरूर तयारी करात. तुमी जितली तयारी करता तितली आमकां बरी. हांव तुका अशें म्हणटा, म्हाका विचारलें ते म्हणटा 22 जागांचेर तयारी करता मरे. वायट कांयच ना म्हणलें हांवें. त्या सध्या तांचे कडेन 3 जागे आसात. 22 जागांचेर तांणी तयारी केली जाल्यार ते तांचे कार्यकर्ते सगळे पळय 22 मतदारसंघांनी तयार जातले. ते आमचे बरोबर युती आसात ते आमच्याच बरोबर येतले. आमची ताकद वाडटली. प्रुडंटा खातीर उदय परब. खूब हाल अपेश्टा सोंसल्यो, लोकांची वायट उतरां घेतलीं, मात पेटये वयलें प्रेम आनी तिची उपासना केन्ना सोडली ना अशें पद्मश्री पुरस्कार जैतिवंत तुळशीदास बोरकार उलयलो. गोंयचो ज्येश्ठ पेटीवादक आनी बोरयेचो सुपुत्र बोरकाराक पद्मश्री भोवमान मेळ्ळा. ते निमतान शिरोड्यांत ताचो नागरी सत्कार जालो. सुवाळ्याक रक्षामंत्री पर्रीकार, मंत्री महादेव नायक आनी उपसभापती विष्णू वागूय आशिल्लो. गोंयांतल्या म्हणजे 1946 वर्सा 5 रुपयांची तिकेट काडून वोटींग केल्ले आमचे तुळशीदास बोरकार संवादिनीच्या रुपान ते आज ते ह्या देशा भितर त्यांनी आपले नाव कमयले आसा. संगीताची केवळ आमी कानसे बरें संगीत आमकां कळटा आनी त्या दिसा म्हणून जेन्ना म्हाका प्रधानमंत्रीच्या कार्यालयाचेर फोन आयलो तेन्ना हांवें गोंयचेर तूं कितें सिलेक्ट करूंक सोदता, कोणाचें नांव सिलेक्ट करूंक सोदता. हांवें सहज म्हणलें गोंय म्हणजे खंय तरी संगीत किंवा म्युजीक आसच पडटलें. तातूंतल्यान सहजपणे मागीर पंडीत तुळशीदास बोरकाराचें नांव फुडें आयलें. संगीताचं क्षेत्र असं की अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत आपल्या गुरुवर नितांत श्रद्धा ठेवून आपण पुढे जात असतो. आणि ज्याची अधिक श्रद्धा असते, अधिक काळ गुरुच्या पायावर ज्याचं डोकं असतं तो पुढे जातो. खूप प्रेम केलं, हाल अपेक्षा भोगल्या. त्या पेटीचा हा बहुमान आहे.
ज्याला मी आज हे भोगतोय ते सगळं त्या पेटीमुळे आणि मनाचा जन्मभर जाऊन मन भक्ती मिळालं त्या सगळ्या पावले म्हणजे पावन केलं तिने पावन करून म्हटलंय आणि या भूमीचं गौरव असा तो म्हणतात भूमीचं बहुमान असा आणि काय वेगळं आहे मग त्याचं भक्ती करा त्या माझ्या वाद्याचे भक्ती करा. घेऊया एक विराम.